आसा हे हांव सांगता एक आनी करता एक. आता सारकें सांगा आता हांव लायव्ह म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन की हांवें स्टेटमेंट केल्लो कितें जालें थंय जेन्ना हांव इनॉग्रेशनाक गेलो म्हजे वांगडा MP आशिल्लो विनय बाब, लोकल MLA गणेश बाब आनी सरपंच मंडळ आशिल्लो. थंय एक पंचान तो स्थानीक पंचान लागले की म्हणपा लागली 4-5 वर्सां लागली एक मसड करपाक म्हणपाक. आनी मासड लागपाक जायना न्ही, जे काम घेता ते विदीन दॅट स्पेसिफिक टायम. कॉन्ट्रॅक्टर कडेन विचारलें कित्याक लागलें, मागीर ताणें म्हाका खूब एक्सक्युजीस सांगल्यो आनी ह्यो गोश्टी सांगपा तेन्ना तेजेर हांवें क्लॅरिफिकेशन दिलें की हय तुटी जाता. कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें पयलें की जेन्ना वर्क ऑर्डर इशू करता ताका आख्खे देशभर एज पर CPW मॅन्युअल विदीन 90 days वर्क ऑर्डर इशू करपाक जाय, पूण तें जायना. आनी आमी जेन्ना आमचे गोंयांत 365 days मागता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन म्हणजे तो वर्क ऑर्डर इशू करपाक, आनी 365 days करूनय आमी इशू करूंक शकना आनी परतून आमी मागीर कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन परतून एक्सटेंशन मागता. सो ह्यो गोश्टी ना जावपाक ताका सोंपेपणाय हाडपाक हांवें CM कडेन उलयल्लो ऑलरेडी आसा. CM कडेन बसून ताका सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न हांवें केला. आनी फाल्यां हांवें स्टेटमेंट म्हाका राजनामा बी दिवपाचे पडटा. हांवें सांगलें की फाल्यां म्हजे कडेन ह्यो गोश्टी जर स्ट्रीमलायन जर सारकी करपाक मेळना म्हाजो स्वभाव दुसरे भाशेन गरज पडल्यार PW सोडटलो म्हणून आनी आजून हांव स्टेटमेंट करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.